दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मगाच्या बाबयनीनो आमी सेमिनरीत आसतना एकलो ब्रदर येतलो, म्हजो सांगाती ब्रदर एकलो येतलो. हांव सोडून येता हांगातून, हांव सोडून येता म्हणटालो. म्हाका कठीण राग येता, म्हाका कठीण बेजाराय जाता. थोडे विशय पळयतना म्हाका राग येता. हांव सेमिनरी सोडून येता, सेमिनरी सोडून येता. सेमिनरीचे जिवान म्हाका येजाकपण म्हाका सांगलें हांव सोडून येता म्हणून. मागीर तशें आसतना तो एक 8 दिसांच्या रेतीरेक तो गेलो एका पद्राबा सांगाता. आनी तो पद्राब प्रायवन पद्राब, ताका पद्राबाक कॅन्सर जाल्लें. आनी त्या कॅन्सर जाल्लो पद्राब कॅन्सरान मरतांत म्हणून जाल्लो. वळवळोवन 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 एका वर्सा उपरांत तो पद्राब वाचून उरलो. कॅन्सर पयस जालें ताचें. आनी कॅन्सरांतून बचाव जाल्लो पद्राब मस्त देवत जिणेन जियेतालो. देवाच्या उतरांच्या स्पिरितान मागण्यान बरोवन गेल्लो. आनी त्या पद्राबा थरशीन वो गेलो. आनी त्या पद्राबान ताका त्या रेतीरेंत उरल्यो इतल्यो रेतीरो जाल्यार रेतीरेक एक एक्सरसायज म्हणल्या बरी. एक एक्सरसायज आमी करता म्हळ्यार तशें म्हणून पयलींचें पुरा. पूण ही रेतीर तशी न्ही. ह्या रेतीरेंत त्या पद्राबान सदांय सकाळींचे इल्लेशें ताका टॉक दिवचें, इल्लेशें उलोव देवाच्या विशय मोगा विशयान सांगचें. आनी सांजेर ताणें येवन एक 15 मिनटां पद्राबा सांगूं आमकां तें देवाचें उतार, ताचें जिणें कशें लागलें, ताका कशें बगलें, देव खंय देव ताका कसो उलयता म्हूण, देवान ताका कितें सांगलें म्हणून ताणें सांगून येवंक. देवान ताका कितें सांग आयकोंक मात्र आयकोन हें उतर आयकल्या उपरांत ताणें दुसऱ्यांक कांय वाचूंक आनी करूंक ना. तें मोतीत दवरून देवान सांगलें आयकचें. ताणें देव कशें सांगता, काल्यां सांगता ताचें अंतस्करणांत म्हणून. तशें सांगून हो बदलोन आयलो. ताच्या मागीर आमी कालें ताका एक सोडून जालें जाल्यार पयलें राग आमचो आलो, आतां मोगाळ. पयलें व्हडलो व्हडलो ताळो काडून देगणो घालतालो, आतां मोगान येवन सांगता तें कितें केलें, अशें करचें जालें न्ही म्हणून. आनी आमकां खरें इल्लेशें जालें जाल्यार तो वेळ जाताना काम सोडटालो आनी धांवतालो. आतां कितलें काम गार्डनांत आनी प्रभो काम करूंक रावता, झाडांक उदक घालूंक रावता, कितलें काम दिल्यार करता. राग म्हणलो ना. आनी थंड पयलें दोळे दोळे अशें रागिश्ट आनी उसांबळ बसल्या कडेन बसनासलो. आतां इगर्जेंत आनी रुमांत बसून मस्त ध्यान करता आनी तें करता. कशी बदलावन आयली, कशी बदलावन आयली ताका. ताणें देवाचो मोग ताच्या काळजान बगलो. ताणें फील जालो, तो फील केलो देवाचो मोग. तो देवाचो मोग ताणें काळजान फील केलो. तो रुपांतरीत जालो. राग आसलो मोगाळ जालो, राग आसलो मोगाळ जालो. मोगाच्या बाबयनीनो आनी एक म्हजो इश्ट आसलो, ताणें एक ल्हान बिजनस घालून तो वयर आयिल्लो भायल्या गांवांत. आनी मस्त कश्ट काडटालो. पेट्रोल सकयल कित्याक बिजनस आहलो, पेट्रोलियम आनी डिझेलाचें खालें तें तेल आनी तांकां तांदूळ बिजनस आहलो ताका. इल्लो इल्लो म्हणून मस्त वयर आयलो, मस्त कश्ट काडटालो. बरें घर आनी बांदलें आनी बरो जालो. मागीर एकलो ताका एकलो म्हणालो, आल्या म्हाका एक बिजनस घालीचें म्हणून. खालें घालचें, म्हाका डीलरशीप जायचें, बायकांचें डीलर घालता म्हणून, डीलरशीप घालता बायकांचें म्हणून. आनी ताणें बायकांचें डीलरशीप घालूंक तो तुमचो घाल, हांव चलयतां म्हणलो. आनी मस्त पयशे खर्चिल्ले, व्हडलें एक शॉप काडलें आनी बायकांचें डीलरशीप केलें, डीलर. आनी सेल करूंक आनी बरो वयर येतालो आनी पुरा. ताच्या मागीर ताणें मस्त बायलें ह्या पयशे आयिल्ले काणयले, मस्त ताणेंचें रीण काडून दवरलें. अच्छा. आनी वो चलोवंक येता म्हणटाना खालें करचें. ताणें दुसरें पुरा आसता आनी पुरा काणयल्या आनी बायचेर लोन काडलां. ताणें लोन काडलां त्या शॉपाचेर, शोरुमाचेर. वो भायर येवन थंय थावन येवन हांगा बसता म्हणटाना खालें बसचें, रिणांत बुडोवन गेला. हें अशें केलें म्हणून तो इतलो खांग घालतालो की म्हणून. मागीर म्हज्यार फोणार म्हणालो, म्हाका खालें आनी कशें वाचचें म्हूण कळना म्हणून. देखून ताका आमी सगळ्यांनी मागोवंक सुरू केलें. आमच्या मागण्याच्या ग्रुपान सगळ्यांनी मागोवंक सुरू केलें. आनी मागोवंक जाताना ताणें एक व्हडली आस्त काडून दवरली. ताणें इकली एक दीस, इकली आनी हाचे पयशे हाडिल्ले, ह्या मनशाचे पयशे हाडिल्ले. आनी पळय ते पयशे काणयले आनी कोणा ते रीण विचारून घेता पळय सगळ्यांचें रीण फारीक केलें. एक आस्त ताणें व्हडली काणयल्ली, हाच्या पयशान काणयली, इकली ताणें त्या मनशान. बरो जालो. ताचें थंय कशें परिवर्तन आयलें. एक थंय ताच्या बायले भुरग्यांनी पळय ती रेतिरेक गेल्लीं आनी त्या रेतिरेक वचून त्या फातराबाड्या अशेंच
सगळ्या मस्त लोकांनी एक एकल्यांक तो पदराप काण येता आनी त्या पदरापान तांकां तशेंच सांगलें तांकां तशेंच सांगलें आनी तो जेजूच्या मोगा लागीं हाडलें रतीरंग कोणी ना एक या दोगां जाणां मात ताच्या सांगता त्या पदराबा सांगता एक या दोगां जाणां मात त्या कॅन्सराच्या पदराबा सांग गुण जाल्ल्या पदराबा सांगता आनी तो पदराप देवाच्या मोग तुज्या काळजान घालता तुका तो मोग बगले सुवाय तो तुका सोडिना पदराप सोडिना जेजूचो मोग तुका बगच्या बरी त्यान म्हणजे तो जेजूचो मोग कसो बगसो म्हण ती रीत तो दाखोवन दिता ती रीत पळयलो त्यो रीत पळोवन त्या रितींतल्यान त्या वाटेंतल्यान मुखार गेले जेजू मेळटात तांकां जिवान जेजू मेळटा मोग बगतात जिनी परिवर्तन जाता राग आशिल्ले मोग द्वेश आशिल्ले मोग आनी मायपास आनी मोसोर आसल्या कडेन एकामेक आदारसूंचें सुदारसूंचें आनी अग्यां आशिल्ल्या कडेन द्वेश आशिल्ल्या कडेन शांती समाधान हें पुरा परिवर्तन येता कशें कोणी म्हणी म्हजे कडेन कठीण येवन माय म्हूण रडा जाल्यार म्हजी सून म्हाका कठीण कश्ट दिता खोल दारूण सोडिना खोल हट्ट करता म्हाका वाचोंक जायनातल्या बरी करता ह्या नमणे करता म्हणून त्या सुणेक ह्या पदराबडे जावन बरें जावन ताणें आवयचो तांचो घेतलो मोखच्या थोडे थोडे मांयक कठीण सुणेक कश्ट दिता जाल्यार त्या मांयक वचून ह्या पदराबडे धाडून कितल्या जाणां बरें केलां वय भायर तावन एक पयसा सांगता मस्त पयसा तो येवन हांगा एक ताणें बाड्याक 8 दीस घर काडून ताका हांवें गायडेड रिट्रीट म्हणटा आमी गायडेड जेजूचो मोग बगाचें एक एकल्यांक तांकां एक एकल्यां मेळोवन देवाचे उतार सांगून तांकां रुपांतर केलें वो भायर गांवांत काम आसा ताच्या बायलेक सांगचे बरी ना आवयक सांगचे बरी ना दोगां एकामेका पळयल्या जायना आनी तशें आसतना तो म्हणटालो म्हजे कडेन सोरोप आनी मुंगूस आल्या बरी फादर घरांत हांवें इतलें घर आनी बांदून काजर जावन आतां ह्या नमणेर जाल्यार घर कितें फादर म्हणजे हांवें बांदून कितें सूख ह्या नमणे कस काण सोरोप आनी मुंगूस आल्या बरी फुस म्हणून सगळो दिसी घरांत म्हणून आतां ती पळय कितल्या मोगनात तांकां गायड केलें गायडेड रिट्रीट म्हणटात रिट्रीट गायडेड वय तशें देवाच्या मोगा विशयांत देव मोगाच्यान आज आमी पळया जरमाया प्रावतीच्या ग्रंथांत 30 अध्याय 30 आनी 3 जरमाया बारी तें एक उतार हे हांव सेमिनारींत आमी रिकता आसतना पयल्या दिसा आमकां घरांत हांव सेमिनारी कालें गुतना रातच्या बसार गेले हांव दिसा पावले हांव सकाळीं पावले हांव तोंडून आनी सांगलें आमकां बॅगांनी परत दवरूंक आमचे दागे दाखयले पंत्यार 5 वरार पावले हांव 5:30 वरार तोंडान धुया तुमी ब्रश करा नितळ करा वॉश करून येया म्हूण आनी 6:30 मीस 6:30 त्या कोयंतांत आनी 6 आमकां येवंक सांगलें आनी आमकां सकाळचें मॉर्निंग प्रेयर पयलें तांणी एक कंथार शिकयलें आमकां कंथार तें केलें कंथार जेजूच्या मोगाचें I have loved you with an everlasting love. I have called you and you are mine. हांवें तुका सस्नीक मोगांत तुजो मोग केला सस्नीक मोगांत मोग केला ल्हानशा मोगांत 8 दिसांच्या मोगांत न्ही थोडे फावटी चरक्यान चेडवां मोगार पडटात एका म्हयन्या भितर तांचो मोग जालो म्हाका तुजें थंय वडणी ना मागीर एट्रॅक्शन ना आनी तुका म्हजें थंय एट्रॅक्शन आमी सोडटात थोड्या दिसांचो 2 म्हयन्यांचो थोड्या कडेन 6 म्हयन्यांचो 1 वर्साचो 2 वर्सांचो मोग तो न्ही वो जेजूचो मोग आपले सस्नीक मोग सस्नीक बळसो मोग कदाळटावन केदाळा पर्यंत ताका लिमीट ना सस्नाच्या सस्नाक मोग तो सस्नीक मोग ह्या मोगांत हांवें तुजो मोग केला म्हणटा देव जरमाया प्रावादीच्या ग्रंथांत 30 अध्याय 3 श्लोक 3रो श्लोक सस्नीक मोगांत तें कंथार म्हाका आतांय उडास आसा आनी कितले फावटी हांवें तें न्हिदो कितना म्हळां सकाळीं उठल्या क्षण म्हळां जेजूचो मोग नियाळ वय आनी तो जेजूचो मोग नियाळ देवाचो मोग नियाळ कोलें त्यो कंथार I have loved you with an everlasting love. I have called you and you are mine. हांवें तुका सस्तीक मोगांत मोग केला आनी हांवें तुका आपयला आनी तूं म्हजो म्हणून ह्या मोगांत वो मोग तुवें मोगाच्या न्हू आमी कितें केलां तें देवाक परवाना आमी कले जेवलां ताच्या मोग करच्यांत हांवें कालें केलां कितें केलां कालें केलें तें हें पुरा देवाच्या मोगा मुखार तें पुरा लेखाक ना हांवें कितें केलां हांवें कॉलेजीन जियेलां आनी म्हाका देव बचाव करता गी हांव ह्या पथकांत ना तुज्या पथका तुज्या जिणयेच्या वयर वंदोन तुवें करचें पळोवन देव तुजो मोग करना तें ना तो मोग तो मोग करता कितें म्हळ्यार ताचें व्यक्तित्व पळोवन
तो कोण गे म्हणल्याचेर तो मोग करता स्वाय हांव कोण बरो गे व्हडलो मनीस गे व्हडलो मोग केल्लो गे व्हडलो प्राजीत केल्लो गे सगळ्यांक व्हडलो सेवा केल्लो गे त्याचेर ओंदून न्ही देवाचो मोग तशें केल्लें जाल्यार आमी खंय आसताले आज तो मोग करता तो देव कोण गे म्हणून तो कोण तो सस्नीक मोग तो सस्नीक दयाळ तो सस्नीक बोगसूंचो आनी तो नीत करतना दया दाखोवचो दयेन नीत करचो नीत करचो न्ही दये नीत करचो काकुळदार बोगसूंचो ऑलमायटी ओमनिपोटंट ओमनिपोटंट सगळ्यांनी आसा आणि सगळो अधिकार आहा ताचे कडेन परिपूर्ण अधिकारांत मोखरच्यान परिपूर्ण तो देव आमचो त्या सस्नीक मोगान देव सांगता सस्नीक मोगान हांवें तुजो मोग केला म्हणून देखून तो मोग सस्न्याच्या सस्नाक मोग वय देखून आय लव यू म्हणटा तो आय लव यू फॉर एवर देवान म्हणचे आय लव यू फॉर एवर हांव तुजो मोग करता सस्नाच्या सस्नाक म्हणून देखून तासो वो मोगाच्या न्हू तासो वो मोग तूं कितें करताय म्हणल्याचेर ना तो कोण जावन आसा म्हणल्याचेर आसा म्हणून आमी आतां ध्यान केलें देखून ताणें मोग केल्या मात्र आमी आज जिवंत आसा ताणें आमचो मोग केल्ल्यान मात्र ताणें आमचो त्या नमनेर मोग केल्ल्यान मात्र आमी आज आमी जिवंत आसा देखून सांजोवांच्या वांजेलान 3 अध्याय 16 श्लोकान सांगता देवान संवसार असो इतलो मोग केलो गी काल पूर्ण जाता ताणें ताच्या आपल्याक एकल्याच पुताक बापाक एकलोच पूत त्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारी दडलो आमकां आमचो मोग करच्याक आमकां बचाव करच्याक आमची सोडोवन करच्याक म्हणून देखून देवाक जाय आमी ताचो मोग जाणा जाय म्हणून वो मोग आमी जाणा जाय देवाचो वो अपरिमीत मोग वो सस्नीक मोग वो अपरिमीत मोग सस्नाचो मोग आमी जाणा जाय आनी आमी तो फील करीचे आमी एक्सपिरियन्स करीचे तो आमी बगाचे तो आमी फील करीचे देवाचो मोग आमी बगाचे तो ताचो मोग आमी बगाचे देखून तो ताचो मोग फील करता बगताना मोगाच्या न्हू ताचो मोग बगताना आमी रुपांतर जाता आज पाचकांचे फेस्त आमी आचारण करता सगळ्या संवसार पाचकांचे फेस्त आचारण करता जेजो रुपांतर जाला पुनर्जीवन जाला तो प्रकाशान भरला सूर्य पंचाचो सूर्य उजो परजळ्ळ्या बरी दोनपाराचो सूर्य परजळ्या बरी दोनपार सूर्य परजळ्ळ्या बरी जेजो परजळटा जेजो रुपांतर जाला बापाचो मोग पळया जेजो बापाच्या मोगान आमच्या मोगान बापाच्या मिसां परिपूर्ण करता कुर्साचेर तो वळवळटा ते वळवळे ते खस्ट लिमीट पर्यंत ताच्याक तेची लिमीट ना आखेची ती देग आखेची कोणश्या पर्यंत जागोत ना ताच्याक तिचे न्हू दूख सोसूंक लास्ट लिमीट पर्यंत जेजू कुर्सार वळवळटा हें जेजूच्या मिसांव कुर्सार वळवळून जीव दिवचे आमच्या खातीर ताका पुनर्जीवन पण करचें बापाचें मिसांव तें बापाक सरवल्लें तें बापाचें काम बापा पुताचें काम पूत करतना बापाचें काम बाप करता ताका रुपांतर करता आज तोच बापाचो मोग जेजून बगुल्लो तो बापाचो मोग आज आमी तोच मोग बगूंक तो मोग बगीचे आमी तो मोग बगले आमी फील केल्या ताच्या बापाचो मोग तो परिपूर्ण मोग सस्नीक मोग अपरिमीत मोग तो आमी फील करतना आमी बगतना आमचें जिवान रुपांतर जाता ताचो मोग बगतना ते आमकां ट्रान्सफॉर्म म्हळ्यार रुपांतर करून सोडटा रुपांतर म्हळ्यार आमकां बदलिता द्वेष आसल्या कडेन मोग हट्ट आसल्या कडेन कलतेपण हट्ट जिद्द आसल्या कडेन कलतेपण हंकार गर्व आसल्या कडेन कलतेपण आनी दुस्मान गाय आसल्या कडेन इश्टगातीचे माया मोगाची इश्टगात दुस्मान आसल्या कडेन दुस्मान काय आसल्या कडेन इश्टगात हे रुपांतर करता वय आनी स्वार्थ आसल्या कडेन हेरांची दया हेरांची बिरमोत काळजांतान बरोवन येता वय स्वार्थ आसल्या कडेन हें कशें रुपांतर बदलाता ही कशी बदलावण येता देवाचो मोग तुवें नियाळ तो तुज्या काळजान भरिल्ल्या वेळार देवाचो मोग तुवें आटापिला तुवें ध्यान करून तो जाणा जाल्ल्या वेळार तो बगुल्ल्या वेळार तो तुजोच करून घेतल्या वेळार तुका रुपांतर जाल्ल्या वेळार हें सगळें बदलावण तुज्या लागीं येता देखून तुजी जिणी बदलना जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं तुजी जिणी बदलना जाल्यार तुका
तुजी जिणी बदलाना जाल्यार तूं देवाचो मोग तूं नेनाय, देवाक तूं नेनाय. देव मोग जाल्यार देव देवाक जाणा जावचे ताचो मोग जाणा जावचो. तो मोगान तुवें बरचें त्या मोगान. तो मोग तूं नेनाय जाल्यार तुका गुंतना जाल्यार कळीत ना, कळ्ळें म्हळ्यार तूं मोगान बरना जाल्यार तुका तूं मोग नेनाय. येदो व्हड व्हरतो मोग देव तुज्या काळजांत येवन तो बदला नासतना रावंक साध्य ना. देवाचो येदो व्हडलो मोग तूं जाणा जाल्यार, तो व्हडलो मोग तुज्या काळजांत आयला जाल्यार, तुवें तो बगलाय जाल्यार तुजी जिणे बदला नासतना आसूंक साध्यच ना. येदो व्हडतो मोग तो, येदो व्हडलो अपारिमीय सस्तांचो मोग तुज्या काळजांत तुवें बगलाय जाल्यार तो तुका परिवर्तन करतात. तुका आसल्या बरी आसूंक सोडिना तो. तुजी जिणी बदलितात. देखून आमची जिणी बदलायला जाल्यार देवाचो मोग आमी बगला तो, आनी देवाचो मोग आमी जाणा जाले. हांव देखून तो मोग बगल्यार मोगाच्यान तुजी प्रतिक्रिया बदलता. कठीण आसली माय वो मोग जाणा जाल्या उपरांत त्या सुणयेक म्हजी धूव म्हणटा तशें धूव म्हणटा. आनी वेरांनी दुख येयल्या वेळार ती नेनारपणान करतात म्हूण सांगतात. तांणी तो मोग बगली जाल्यार तशें करतना, हांवें जेजूचो मोग बगल्या बरी, तांणी मोग बगलो जाल्यार अशें करतिनात म्हूण सांगतात. तसली बरी जाल्या मांय ती. पळयली तुमी, पळयली मांयची प्रतिक्रिया तशें. देखून ती मांय सूण पळय थोडे पटी ही म्हजी मांय म्हज्या न्हवऱ्याक आनी म्हाका विंगड करूंक ताच्या लागीं पुरो चेडी सांगता म्हणची सूण बाई. आतां ही सूण मांय म्हळ्यार आवयच्या चड तिचो मोग करता. कित्याक तिणें देवाचो मोग काळजान बगला आनी ती देवान पळयल्या बरी, त्या मोगान बरोवन देवान पळयल्या बरी त्या मांयक ती पळयता. कित्याक देवाचो मोग ती संपानपण बरो जाला. देखून केदाळ तूं देवाचो मोग तुजे थंय बगताय गे, तूं घाल करताय तुज्या काळजांत थावन तो मोग हेरांक पाशार करताय तो मोग, हेरांक पाशार करताय तो जेजूचो सस्नीक मोग तुज्या काळजांतलो तो वळोवन हेरांक येता. जेजू सांगता, नवो उपादेश हांव तुमकां दिता, जसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हूण. आनी तुमचो एकामेका मदलो मोग पळोवन संवसार जाणा जातालो तुमी म्हजे शिस म्हणून, तुमी म्हजे इश्ट म्हणून. एकच तुमची खारां पळोवन न्ही, तुमची घरां पळोवन न्ही, तुमच्या नेसान पळोवन न्ही, तुमची बायली बोगत पळोवन न्ही, तुमची बायली बोगत अशें करून बोगत पळोवन न्ही, आनी माथ्यार तुमी अशें घालून फालोवन घालून गेल्यार तें पळोवन न्ही, तुमची बोगत तकली पोंदा गेल्ल्यान न्ही, तुमचे एकामेका मदलो मोग पळोवन संवसार जाणा जातालो म्हणटा जेजू. तुमच्या एकामेका मदलो मोग पळोवन संवसार जाणा जातालो तुमी कोण गे म्हणून. तुमी म्हजे इश्ट म्हणून संवसार जाणा जातालो. तुमी म्हजे शीस म्हणून संवसारात दाखोवची एकच रीत, एकच वाट ती एकामेकाचो मदलो मोग पळोवन. देखून कुटुंबांत एकामेकांतलो मोग पळयतना आमी क्रिस्तांव म्हणून कळटा, क्रिस्ताच्या फाटलावदारी म्हणून कळटा मोगाच्यान. देखून हरी एक हांवें म्हाका एक उतार मेळ्ळ्या उपरांत 15 वर्सांत हांव मोगाच्यान हरी एका पिरगजीन खंय हांव गेलो रेतीर दिलो जाल्यार निमाणे दिसा येंत देवाचे उतार, हें भारी मोगाचें देवाचें उतार. जुवांच्या वंजेलान 13 अध्याय 13 अध्याय 30 आनी 4 आनी 30 आनी 5 म्हाका मस्त मोगाचें तें. तुमच्या मदलो मोग पळोवन संवसार जाणा जातालो तुमी म्हजे इश्ट म्हणून. वो मंदामेंत हांवें दिला, हांवें जो मोग केला तशें एकामेकाचो मोग करा म्हणटा जेजू. आनी वो मोग तुमच्या मदलो पळोवन तुमी म्हजे इश्ट म्हूण संवसार जाणा जातालो. हरी एका रेतीर निमाणे अरदानाच्या वेळार हें उतार काडून अरदानाचेर आमी मोगाच्यान देवाचो मोग इतल्या नमनेर बगुल्लो देखून संवसार तो मोग स्टार्ट जाता आमचे थंय. आतां आमकां तो मोग आमी जियेताना एकामेकाच्या जियेताना तो मोग आमकां देवाचो मोग आमचे थंय परजळटा. आख्खा दाखलो साम पावल तो दमास्कसाच्या वाटेर आसतना ताका देव जेजू भेटलो आनी जेजू म्हणालो ताका, सावला कित्याक म्हाका तूं देग दिताय, कित्याक म्हाका देग दिताय. कित्याक म्हळ्यार तो रिलिजियस एक्स्ट्रिमिस्ट म्हणटा आमी, रिलिजियस एक्स्ट्रिमिस्ट, धार्मीक मतांध रिलिजियस एक्स्ट्रिमिस्ट म्हणटा आमी. धर्मीक कुर्डो जावन आसलो, कठीण मनीस, कितले ज्यूत आनी जुशे मारतालो. आनी जेजू ताका वाटेर भेटता आनी म्हणटा, सावला कित्याक म्हाका तूं देग दिताय, कित्याक म्हाका ह्या नमनेर कश्ट दिताय, कित्याक म्हाका ह्या नमनेच्यो दोशी दिताय म्हणटा. आनी त्या दाळा सांपावल सांगता ताका जाप दिता, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणून ताच्या पांयांक पडटा.
जिवान जेजूक तो आराधन करता म्हज्या सोम्या तूं म्हजो सोमी आनी म्हाका दुसरो कोणी धणी ना तूं म्हजो सोमी तूं म्हजो धनी आनी मुखार हांव सेवाकान घाल करचें धन्याची सेवा करचें मरा पर्यंत तुजी सेवा करता म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा म्हणटा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सर्वस्वा म्हण तो दिता आनी तितल्या मातनी इतलो जेजूचो द्वेश केल्लो इतलो पयसभेचो द्वेश केल्लो इतल्या जाणांक लगाड काडलो मनीस मोग म्हणलो नासतना द्वेशान भरिल्लो मनीस आतां मोगाचें कंथार बरयता सडोत काजारांक तेंत काडटात पयल्या वाचपांत मोग तेशेनी मोग अशेनी कंथार बरयता तो मोगाचें कंतीक लव पोयम बरयता लव पोयम कोरिंतीकरां बरें पयल्या पत्रांत कोरिंतीकरां पयलें पत्र 13 अध्याय 1 तांसो मोगाचें पोयम मोगाचें कंथार तो बरयता मोग तो मोग असो मोग राग करिना मोग मोसोर करिना मोग झडटी करिना मोग बक्षी नासतना रावना मोग न्यायनितीन चलता मोग आदारसून सुदारसून म्हणून मोगाचें कंथार तो बरयता कोवलें आपुरबायचें कितल्या काजारांक तें वासाप आसा ताचो व्हंकल आयकतात की नानकी तें कंथार ती जियेलीं जाल्यार सर्गत त्या कुटुंबांत येते जालें डायवर्सांच्या बदलाक देवाचें रूपच तांचे तें उदेवन येते जालें तांचें तें रुपांतर जावन त्याला बदलावण येते जाली आनी कितली माय आनी सूण मोगान आसती जाली कितलीशीं येण आनी येण मोगान आसती जाली येण आनी येण मांव आनी मांव मोगान आसती जाली हें वासापतांनी आयकल्लें जाल्यार देखून देवाचो सस्नी मोग हें करता मोगाचें न्हू सो पावल कसो बदल्लो इतलो द्वेशान भरिल्लो मोगाचें कंथारत व्हडलें मोगाचें कंथार तापरबायंत बरयता जाल्यार वांजेलांत तो बायबलांत तो नव्या तेस्तामेंतांत बरयता जाल्यार हें कोणें ताचें बदलावण हाडली त्या सस्नी मोगान पुनर्जीवन जावन उठल्या जेजून त्या सस्नी मोगान तें मात बदलावण हाडूंक जाता देखून तो मोग आमी बगया आमी बगल्या वेळार आमचे थंय ती कठीण बदलावण येता आनी तो मोग बगल्यार तुका आनी म्हाका तो मोग बदलिता आनी संवसार उजवाड करता आमची जिणी नंदन करता तसली जिणी जावंक आमकां सरस्वती देव आशिर्वादीत करूं म्हणून आज प्रत्येक तरान मागया आमेन. दिव्यवाणी